नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. शेळ मेळावलेच्या लोकांनी IIT विशयाचेर चर्चा करपाक म्हजे कडेन येवचें. म्हजी कांयच हरकत ना अशें मुखेलमंत्री सावंतान म्हळां. शेळ मेळावलेच्या लोकांक तेंको दिवपाक धामशे आनी मावशे गांवचे लोक शेळ मेळावले रानांत गेल्ले. IIT प्रकल्प फाटीं घेवपाक शेळ मेळावलेच्या थळाव्यांनी सरकाराक 10 दिसांचो वेळ दिला. शेळ मेळावले आंदोलनात वांटेकार जाल्लो म्हूण शैलेंद्र वेलिंगकाराक अटक केल्ली. ताका सोमारा जामीन मंजूर जाल्या. नावशीच्या मरिना प्रकल्पा संदर्भांत हायकोर्टाची राज्य सरकाराक नोटीस. 25 जानेराक उत्तर दिवपाचो निर्देश. गोंयांतूय 16 जानेराच्यान कोव्हिड लसीकरणाक जातली सुरवात. शाळां मंडळान विद्यालयाक 9वी तशेंच 11वेच्यो प्रश्नपत्रिका 50% गुणांच्यो काडपाची मेकळीक दिल्या. ड्रग्स प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन सांखळेच्या शुभम चौगुलेक केल्या अटक. दक्षिण गोंयचे भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष म्हूण शुभम नार्वेकाराची निवड जाल्या. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवच्यो म्हूण मागणी करपी मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळे. मुखेलमंत्र्यान मार्चांत कितें तें सांगता म्हूण अशें शिवाजी शेट हाणें सांगलां. जाल्यार मुखेलमंत्री म्हणटा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरांत निदान एकट्याक तरी नोकरी मेळची ह्या विचाराचो हांव आसा. तरींतल्यान आर्डिक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्रां हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.ardixgoa.com तशेंच आर्डिक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डिक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आर्डिक्स गोवा. देव बरें करूं.